Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हे गोवा लोकायुक्त ऍक्ट 2021 अमेंडमेंट बिल म्हणून आम्ही मूव केल्ले आहा. एक्झॅक्टली एक आठवड्यान सरकार एंटीपोडल सारखे अमेंडमेंट्स मूव करता. आम्ही अमेंडमेंट कितें मूव केला, लोकायुक्त ऍक्टाक स्ट्रॉंग करचो. आम्ही म्हणतात करप्शन बंद करचें. प्रमोद सावंत करप्शन स्वयंपूर्ण करूंक सोदता, आत्मनिर्भर करूंक सोदता. सगळ्या पक्षांनी आज मेरेन ऑपोजिशनान आसतना सदां म्हणिल्लें आसा की लोकायुक्त ऍक्ट म्हणटा तो गोंयचो ताचे विंग्स क्लॅम्प डावन केल्ले आहा. आज जे प्रमोद सावंतान केला, इट इज नथिंग अदर देन एक्चुअली एबॉलिशिंग इट. इट इज एक्चुअली द सेमी फायनल. लास्ट उरता ते एबॉलिशूच करून उडोवचें. आनी हे जर अमेंडमेंट्स आयले जाल्यार हांव हावजान सांगपाचो आहा की हे आनी अमेंडमेंट करून तुमी दवरतात कित्याक काय म्हणलें. मायट एज वेल एबॉलिश इट फुल्ली. की क्लियर कट करप्शन आमी एंडोर्स करतात हें दाखोवपाक तांकां लज पसून दिसता. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीस लास्ट इन्स्टॉलमेंट ऑफ काँग्रेस MLAs who has gone there which has given them the majority. आनी अशें तशें कोणी भायले तांकां सपोर्ट करता. मोद इतलो मारिल्लो आहा की सरकार म्हणटा आमी करप्शन करतले, आमकां तुमी ऑम्बुड्समॅन कोण लागना. आमी करप्शन प्रूफ, वॉटर प्रूफ बी कशें आसता तशें करप्शन प्रूफ सरकार करपाक हो प्रमोद सावंताचो प्रयास आहा. आनी खंयच्याय आमदाराक जर तो चोर न्ही म्हूण दाखोवंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता त्या आमदारान हे आमचे अमेंडमेंट सपोर्ट करूंक जाय आनी सरकाराचो अमेंडमेंट ओपोज करूंक जाय. तुगे फाउंडेशन फॉर जस्टिफिकेशन आसपा जाय थिंगा. तुगे जस्टिफिकेशन कितें? करप्शन वाडलो देखून आमी काडटा ते, आमी आमचे मंत्री आहात ते आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आहात तो सगळे सांपडले थिंगा देखून आमी आतां तेका टुटलस टायगर करून सोदतात थिंगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अमेंडमेंट ऑफ उपलोकायुक्त. So this means infiltration of your man inside the Lokayukta. The definitions which have been changed, not to allow misconduct and redefining corruption. I think that is a game changer which will not allow this commission Lokayukta to function at all.